वाघीण आणि तिच्या 3 पिलांक मारिल्ल्याचे धनगरांनी केले मान्य. गोरवांक खाल्ल्यान वाघाक मारिल्ल्याचे दिले रजाव. राना अधिकारी म्हणतात लुकसाण भरपाई घेयात पण मारू नाकात रानवटी जनावरां. युवा काँग्रेसीन घातलो राना अधिकाऱ्याक घेराव. वाघा खातीर राखीव अभयारण्य दवरपाची केली मागणी. लोकांक वेळार लुकसाण भरपाई दिवंक नाशिल्ल्यान घडलो हो प्रकार म्हणटा गोवा फॉरवर्ड. म्हादयच्या प्रश्नावेल्यान सगळे विरोधक येयल्यात एकठांय. म्हादय वाचयात गोंय वाचयात अभिनयाची निर्मणी. घराघरांतल्यान घडोवन हाडटले जागृताय. टुरिस्ट ऑपरेटराक दर म्हयन्याक गोंयांत जाल्ली जाय फेस्टिवलां. ड्रग्साचेर लक्ष दिवप पुलिसांचें काम. फटीचे ड्रग्स घेतिल्ल्यान येता थळाव्यांक मरण तेंचो दावो. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. हय, वाघीण आनी तिची 3 पिलां वीख घालून मारली आनी उपरांत फोण काडून तांकां पुल्ली बीन. वाघाक मारलेल्या 3 धनगरांक अटक केल्यात. त्यांच्या मदल्या एकल्यान वाघाक मारिल्ल्याची कबुली दिल्या अशें राना खात्यान सांगलें. वाघ त्यांच्या पाळीव जनावरांक खाताले. ह्या वाघाक लागून त्यांच्या जिविताक धोको उप्रासलेलो. जंगलात रावपी ह्या लोकांचे पुनर्वसन करप हो एकूच पर्याय आशिल्ल्याचे राना खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले. म्हादय अभयारण्यात येवपी 70 तालुक्यांतल्या रेमे वाठारांतल्या जंगलात 3ऱ्या पिलाची कूड पुरून दवरलेली. वाघाची पिलाची ही कूड ताब्यात घेवपा खातीर बिरेस्तारा राना खात्याचे अधिकारी थंय गेल्ले. ह्या वेळार राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगातान जंगलात गेल्ले पशुसंवर्धन खात्याच्या दोतोरांनी वाघाची कुडीचे नमुने तपासणी खातीर घेतले. तशेंच राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी विठो पावणे आनी म्हालो पावणे हांकां ताब्यात घेतल्यात. हे धनगर लोकवस्ती पासून पयस जंगलात राबितो करून आसलेले. तेंची 3 घरां थंय आसात. वाघीण आनी तिच्या 3 पिलांक वीख घालून मारिल्ल्याचे तेंच्यांनी कबूलय केलें. तशेंच वाघांक मारपा फाटलें कारणय तेंच्यांनी स्पश्ट केलां. वाघ तेंच्या पाळीव जनावरांक मारताले देखून तेंच्या कडेन निमणो होच एक पर्याय आसलेलो. पळयात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विठो कितें सांगता ते. कितले जाण आसले? 14 जाण कोण कोण आशिल्ले? मालो कोण? मालो तुजो भाव, तुजो मावस भाव. आणि कोण आसलो? आणि जेची म्हस मारली तो. आणि कोण आशिल्लो? आणि असलो बंबो असलो. आणि आणि तो चेडो म्हणजे आई हे करता येईल. कोणाचो चेडो? चेडो चेडो कोणाचो? मालोचो. ओके. मागीर कितें केलें तुमी? हांगासर कोणी खटले? कोणी? आमीच खटले. आज तुमीच खटले. कोणी कोण मेन खणपी कोण? मी आणि खडकी आता आमचंच म्हणत इस्पिले. आणि कितें केलें? भितर दवरलो. आणि कितलो टायम कितलो लागलो तुमकां? 1 तास लागता. हां, 1 तास हेका लागलो. ओके. चल. कितें वापरले? वापरला कितें पुरपा तेका? वापरता पिकाचे आणि खोरे. आणि कांयच ना? आणि काय मागीर ओडून कसो येयलो भितर? खाटी घेतला ते पळय मातशें पळय दिसतालें पळय खंय जाग्यार. म्हादय अभयारण्यांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. वाघाक मारपाचे घडणुके गोवा 365 अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक संतोष कुमारा कडेन उलयलो. वाघ धनगरांच्या पाळीव जनावरांचेर हल्लो करून तांकां जिवेशी मारताले ही गजाल तांणी मान्यय केली. तांकां लुकसाण भरपाय दिवन वाघाक मरपा पासून वाचोवप हो एकूच पर्याय आशिल्ल्याचे तो सांगता. राना खात्या कडेन कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान मनीस आनी वन्य प्राण्यां मदलें हें कोफुसांव जाग्यार घालप कुस्तार जाला. अश्यो घडणुको टाळपा खातीर जंगलात भितर रावपी लोकांचें पुनर्वसन करपाची गरज आशिल्ल्याचें तेचें म्हणणें. तेंच्यांनी ह्या दीस 3 धनगरांक अटक केल्या. एकल्याक अटक जावपाची आसा. टाइग्रेस विद 3 cubs have been detected. 3 लोगों को अरेस्ट किया है. पोस्टमार्टम हो गए हैं. उनके सैंपल्स हम भेज रहे हैं. कोर्ट में उनको कल प्रोड्यूस किया था. 2 दिन का रिमांड मिला है. हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है. Are you going to suggest that these people be removed from these bottles? Yes, we had a discussion at the higher level also. With the Chief Minister? Our Honorable Chief Minister is also very much seized on the issue, and he was also suggesting that try किया जाए कि इनको बाहर जगह दी जाए, रहने के लिए घर बनाया जाए और इनको कोशिश किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो. क्योंकि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है इसके होने के चांसेस रहेंगे जब तक ये लोग वहाँ पे रहेंगे और टाइगर आता रहेगा. They are staying there. They are staying on the edge of the Madai Wildlife Sanctuary. 3 houses are there, and they are Dangar people who are keeping cattle for milk raising. तो है वहाँ पे वो लोग हैं.
उनके गाय रहती हैं, गाय को छोड़ देते हैं तो गाय जंगल में भी जाती है, वहीं से खाना खा के आती है। तो चांसेस तो इंटरेक्शंस के हैं ही एनिमल के साथ में। जब आप अपनी गाय को, एक तो ये है कि आप गाय को बांध के रखो, उसको खाना खिलाओ और दूध बेचो। दूसरा है कि इनकी ट्रेडिशन है कि ये गाय को बाहर छोड़ देते हैं जंगल में, वो खाना खाकर शाम तक आती है। इसमें टाइगर के चांसेस हैं कि टाइगर उन पे अटैक कर दे। On 22nd of December, one cow was eaten. Then our people put the camera, we got the photographs. One tigress with 3 cubs were there. Our people were keeping this thing 2-3 days, it ate all the meats. After that, tiger went inside the forest area. So generally पेट भर जाता है तो they went inside. So they went inside. Our people were also keeping the watch कि tiger का कहीं बाहर movement तो होने लगा. Because if it is inside the jungle, we are not worried. No. In the edges only where the village is there, we are worried. Suddenly one news came that on 1st of January that there is a buffalo which has been killed by the tiger. And then after a few days carcasses were started found. So we feel that somebody must have poisoned the buffalo. But exact तो अब inquiry के बाद ही पता चलेगा कि exact क्या हुआ है. वाघांक मारप ही आमचे खातीर लजेची गजाल आशिल्ल्याचे मुख्य वन संरक्षकान मान्य केले. ही घडणूक घडपाक नाका आसली. आता ते अतिरिक्त कर्मचारी दिवपाची मागणी करतले खंय. Definitely it is a matter of great shame for us. There is no doubt about it कि गोवा which is known for keeping the forestry and the wildlife, यहाँ 4 एनिमल मर गए हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह के इवेंट ना हो, उसके लिए जितनी भी जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। बट जैसे समाज में क्राइम होता है उस तरह से कोई क्रिमिनल तो निकल ही जाता है और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। हमें लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि अगर टाइगर आपके एनिमल खाता है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन की स्कीम है, रादर देन आप उसको मार दें। लॉ को अपने हाथ में तो हम नहीं ले सकते। टाइगर इज वेरी लिमिटेड इन नंबर, सो इफ एनीवेयर 3-4 टाइगर विद 3 cubs have been found to be killed, so obviously it is a national issue, it is a national attention issue, and we all are very this thing that how it has happened. We are very much sad with this incident. The number of tigers has increased from 1 detected in the one. Now we are claiming 5. Wildlife Institute of India is saying 4 as per the latest census carried out in 2018 and report published in 2019. So our tigers have increased. अगर ये बचे होते तो 3 और ऐड हो जाते हैं, तो it was a good this thing was there. So I would say कि our conservation effort was always there, but unfortunately somebody has done like this. So जरूरत है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, आप जो बोल कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हम भी अभी गोवा सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ज़्यादा आदमी दिए जाए वहाँ पे, बट रिसोर्सेज तो एज यू नो वेरी लिमिटेड, तो उसके कारण वो रहता है। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. गोंयांत वाघाच्या मरणान खवदळ घातला. काँग्रेसीनूय सरकाराक ह्या विशया वयल्यान उजरावनूय काडला. वाघ वाचयात अशें म्हणत युवा काँग्रेसीन राना विभागाचो अतिरिक्त संरक्षण अधिकारी संतोष कुमाराक घेराव घातलो. जाल्यार धनगराक लुकसाण भरपाय दिवंक नाशिल्ल्यान तेंच्यांनी वाघाचो जीव घेतलो अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डान धनगराच्या कृतीचें समर्थन केलां. वाघांच्या मरणाचे घडणुकेचो निषेध उक्तावपा खातीर युवा काँग्रेसीचे वावुरपी वाघांची म्होवाळी आणि वाघांचे भेस घालून येयले. राना अधिकाऱ्याक तेंच्यांनी सुमार अर्दवर घेराव घालून जाब विचारलो. म्हादय अभयारण्य वाघा खातीर राखीव घोषीत करपाची मागणी तेंच्यांनी केली. आज प्रश्न असो आसा की काही वर्सां पूर्वीच्यान एक डिमांड आशिल्लो की म्हादय जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा थंय टायगर रिजर्व जावचो, ही एक मागणी आशिल्ली. राजेंद्र केरकारा सारकेले एनवायरमेंटलिस्ट आणि तशेंच बाकीचे NGOज हे वारंवार मागणे करीत आयिल्ले की म्हादय वायल्ड लायफ हे टायगर रिजर्व जावचें. आता काही लोकांचो समज जर भितर वेस्टेड इंट्रस्ट आसत की हे टायगर रिजर्व जावचें न्ही म्हणून, कदाचित तो एक संशय जावं शकता हे वाघांक थंय मारल्या जेणे करून वो आनी हेजे फुडें थंय टायगर रिजर्व जावचो न्ही. म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसून हे वाघा प्रोटेक्ट करूंक शकले ना. हे जर रिजर्व जाल्ले बरें आनी वो रिजर्व जावचो ही आमची मागणी आसा. Is this a Congress demand? It is a Congress demand. Youth Congress and Congress one and the same. काँग्रेस पक्षा वतीन निषेध करता
आणि मागता की हे प्रकरणान जे ऑफिसर सगळे जे घुसपल्ले आसा, जे इनएफिशियंट ऑफिसर जेंका लागून आज ह्या 4 वाघांचो मृत्यू जाल्लो आसा, हेंका पयलीं म्हणल्यार ताबडतोब निलंबीत करचे आणि खास करून जो DCF त्या रिजनाचो जेचे टेरिटरीन हो प्रकार घडला त्या DCFाक पयलीं निलंबीत करचो. आणि हे असले ऑफिसर जे हांगा खुर्ची तापोवप असले AC ऑफिसान, जे असले उडवा उडीची ती उत्तरां दिवन आपले हात वयर काडटा पण कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना, तेणें स्वता जावन खुर्ची सोडची. कित्याक इनएफिशियंट हे काम करपाक शकना हे ऑफिसर असले आमकां गोंयांत नाका आणि तांकां गोंयच्या लोकां कडेन कशें वागप तेंय तांकां खबर ना. हेच्या जाग्यार कदाचित गोंयचो कोणी ऑफिसर आशिल्लो जाल्यार कदाचित बरें काम करतलो आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. वाघ म्हटल्यार आमच्या सैमाची संपत्ती जावन आसा, गोंयची संपत्ती जावन आसा आणि वाघ हे आमचें वैभव जावन आसा. आणि आयज 4 वाघ मरता हें दुख्ख आणि तें दुख्ख हुस्को उक्तावपाक आमी ह्या ऑफिसरा कडेन येयल्ले. जो ऑफिसर एकदम बेजबाबदार, एकदम अकार्यक्षम आणि उडवा उडवीची उत्तरां न दिता बेजबाबदारपणाक आपणाक जाय पळय तें उलयता. आणि आमकां दिसतालें की हो ऑफिसर आमच्या दुख्खान सहभागी जातलो आणि कितें तरी आमकां सोल्युशन म्हणजे जावं कितें जालां तेचेर दुख्ख उक्तायतलो, आपणाची इनएफिशियन्सी मानतलो. ते इनडायरेक्टली तेणी सांगलें की आमचे कडेन जावंक ना, आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा, आमचे कडेन जावंक शकना. जर जावंक शकना जाल्यार तेणी ताबडतोब आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिवचो आणि हे जे ऑफिस आसा तें खाली करचें. कितें फायदो? गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दिलीप प्रभुदेसायाने सरकाराची निष्क्रियतेचो फोग काढलो. धनगरांच्या पाळीव जनावरांचेर वाघ हल्लो करतात त्यावेळार राना अधिकारी गरजेची जतनाय घेनात, तांकां लुकसाण भरपाई दिनात. धनगरांक न्याय मेळोवन दिवपाचो उलोय तेणें मारलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आता 22 तारखेक गाय मारली, 30 तारखेक म्हस मारली, ताचे मदीं टायगराचो मुवमेंट आहा ते एरियेंत. हे लोकल फॉरेस्ट ऑफिशल्सांक खबर आशिल्लें. दे वर फुल्ली अवेअर ऑफ दीस and as per their duty they have informed this to their higher authorities. It was the duty of the higher authorities to take immediate action to ensure that all these 4 tigers which are seen, 3 tigers were seen actually, and there was possibility of more, should be safe. The only instructions it seems that were passed on to the officials were any camera trap layat आणि वाघ कितले आसता ते पळोवया. This is as per the sources, आमचे sources आहात आणि सांगले त्या प्रमाणे. And we demand that the forest minister for forest, who happens to be the chief minister of the state, should take immediate action and hold senior officials responsible for this lapse on the part of the government officials. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हादयचेर घराघरांतल्यान जागृताय जातली. म्हादय वाचयात गोंय वाचयात ह्या नांवान प्रोग्रेसीव फ्रंटान ह्या अभियान राबोवपाचें ठरयलां. केंद्र सरकार आनी त्याच बरोबर कर्नाटक सरकाराची दबाव हाडपा खातीर गोंयकारांनी एकठांय येवपाची गरज फ्रंटान उक्तायल्या. म्हादयचेर मांडिल्लो स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अधिवेशनात चर्चेक घेवन नाशिल्ल्यान तेंच्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो. शिवसेना, मगोप, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा, गोवा फॉरवर्ड चळवळींतले वावुरपी आणि NGO म्हादय वाचयात गोंय वाचयात ह्या बॅनरा खाला एकठांय येयल्यात. म्हादय खातीर हो लढो चालूच दवरपाचो निश्चय तेंच्यांनी केला. हो संपूर्ण गोंयाचो लढो असो दिसपाक जाय. दिल्लीश्वरांक हें कळपाक जाय की सबंद गोंय त्या खातीर पेटोवंक शकता, सगळे गोंय एक जावंक शकता. अशें जेन्ना शेजारी राज्यांक किंवा दिल्लीच्या तख्ताक कळटलें तेन्नाच ताका बरो इश्यू तयार जातलो. भेद पक्षाचे सगळे सोडून आमी एकत्र येवपाक जाय फक्त म्हादय खातीर आनी प्रत्येकान आपले ते योगदान दिवपाक जाय आनी ते करपा खातीर आमी घर घर वचपाक जाय. लोकांक प्रत्येक घरान लोकांक कळपाक जाय. टॅक्निकलिटीच्या बेसिसाचेर तांच्यांनी तो एडजर्नमेंट मोशन जो आसा तो फेटाळ्ळो. आवय जर बरी ना जाल्यार टॅक्निकल ग्रावंड्साचेर आवयक हॉस्पिटलान व्हरनासतना रावतलो काय कितें हो प्रमोद सावंत असो म्हाजो मुद्दो. जो विशय तूं एसेंब्लीन घेना आनी टॅक्निकल ग्रावंडाचेर तूं भायर मारता हेजे वयल्यानूच कळटा. जे गव्हर्नरान म्हटलेलें गोवा हॅज बीन चिटेड म्हणून, तें कोणें चीट केलें आमकां आतां कळ्ळें, सगळ्या गोंयांक कळ्ळें.
काल विजय सरदेसायान सांगिल्लें की गोवा हॅज बीन चिटेड हें कळ्ळें आनी कोणें चीट केलें तें कळ्ळें, पूण तेंच्यांनी स्पश्टपणे सांगूं ना कोणें चीट केलें तें. हांव स्पश्टपणे सांगता, गोंया गव्हर्मेंटान आमकां चीट केलें आनी प्रल्हाद जोशीन आमकां चीट केलें आनी प्रकाश जावडेकरान आमकां चीट केलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयांत फाटल्या 40 ते 50 सावन ड्रग्स मेळटात. हिप्प्यांनी त्या वेळार ते गोंयांत हाडिल्ले. ड्रग्स पर्यटनाचें आंग जावन रावलां, पूण आतां मेळटात ते ड्रग्स फटीचे आनी तरणाटे तांचो बळी थारतात. ट्रॅव्हल्स अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचो सावियो मेसियस म्हणटा. सावियो मेशियस म्हणटा गोंयांत ड्रग्स घेवन थळावे मरतात हाचें कारण एक तर ड्रग्स फटीचे असतात वा सोऱ्या बरोबर ताचो अतिरेक जाता. ड्रग्स फकत दर्यादेगांचेर वा फेस्टिवलांनीच मेळटात अशें ना, तर ते सगळे कडेन पातळ्ळ्यात. फेस्टिवलां गोंयांत दर म्हयन्याक जावंक जाय, पूण ती ड्रग्स मुक्त आसतली हाची जतनाय पुलिसांनी घेवंक जाय. पळयात. We have come up with a white paper. We have presented it to the Chief Minister. We are waiting now for the department and minister to take some action and towards improving tourism. Drugs have been available in Goa for the last 40-50 years. Hippies, when they first came to Goa, many years ago, they are the ones who brought drugs to Goa. Now the problem is going out of hand. So let us not, we cannot, drugs is part and parcel of tourism development. Along with the development, all these other problems come in. See, drugs are available all over the world. But of course, we have to control it. Every month there should be one event in Goa, which should be an attraction. It could be carnival, it could be wine festival, it could be Shigmo, it could be anything. And one of those festivals we selected was the EDM. EDM does bring in people, but you also have to take measures to ensure that there's a good crowd and no drugs are not available. Today, EDM, people are blaming the EDM, but what is happening is today there are a lot of spurious drugs available in the market. Because the demand has become so much for drugs, there are fake drugs. This is, the people consuming the drugs also are not really understanding the effect of drugs. Hippies consume drugs, but we never came across hippies dying. Indians are mixing drugs, having spurious drugs, as well as they are mixing it with alcohol, which is dangerous. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. चोरांनी ATM मशिनां चोरून व्हेल्याचें तुमी आयकलां आसतलें, पूण आतां राती भितर लायटीचे ट्रान्सफॉर्मर चोरून व्हरपाची घडणूकूय घडल्या. वास्को बोगद्या वयल्या लायटीचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर नवीन ट्रान्सफॉर्मर हाडून दवरलेलो, पूण सबस्टेशन चालू करच्या आदींच हो ट्रान्सफॉर्मर दवरिल्ल्या सुवाते वयल्यान गायब जालो. वीज मंत्री आसतना मिलिंद नायकान वॉल्टेज प्रॉब्लम सोडोवपा खातीर फुडाकार घेतलेलो. उण्या दाबाच्या लायटीचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर तेणी 2 ट्रान्सफॉर्मर हाडून दवरलेले, पूण तितूंतलो एक ट्रान्सफॉर्मर गायब जाल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात. वीज मंत्र्यान ट्रान्सफॉर्मर हाडून घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशें थळाव्या नगरसेवकान मागला. आयज आमी हांगा येयले पळोवपाक प्रत्यक्षान जाल्यार हांगासरसून एक ट्रान्सफॉर्मर मिसींग आहा आनी तो ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केल्लो ट्रान्सफॉर्मर आतां फक्त इनॉग्रेशनाक आमी रावता एक थोड्याच दिसा भितर, जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर हांगासर मिसींग जालो. पण हांगासर आयज आमी ईग विचारले हेची जाप, तेन्ना आमी ईग विचारलेली ई म्हणटा कोण लिंडन मोंतेरो म्हणून कोण एकटो आसा जो पावर मिनिस्टरा कडेन आसा, तेणी खंय सांगला आनी हो काडून व्हेला. आतां हो आमच्या पावर मिनिस्टराक खबर आसा काय त्याच्या नॉलेजा भायर हो करता ते खबर ना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एक नाटक मनात जाल्यार एक रंगमाचयेर खेळटा. मन आनी समजा मदलें नातें नाटकच जिते जिवे धरपाक शकता. क्रिकेटच्या छंदा कडल्यान नाटक आनी सिनेमा कडेन वळिल्लो फामाद अभिनेतो मकरंद देशपांडेन नाटकाचेर अशा उतरांनी भाश्य केलें. मडगांवां 20वें विचारवेध संमेलनाक सुरवात जाल्या. बुधवारा हे माळेचें पयलें ओवळ फामाद अभिनेतो मकरंद देशपांडेन गुंथलें. फकत यश आनी पयसो हाचे कडेन पळयनासतना सत आनी सुंदरताये कडेन लक्ष दिलें जाल्यार भोव आंगांनी अभिनेतेचो विकास जावं येता. पळयात मकरंद देशपांडेन सोबीत उतरांनी मांडिल्लें नाटकाचें तत्वज्ञान. की रंगभूमी नाटकासाठी विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ हे सगळ्यात जास्त आहे.
की मी सांगितलं की हे कन्याकुमारी आहे, तर आपण मानायला तयार आहोत थोड्या वेळाने की हे कन्याकुमारी आहे. हा इथे JNU आहे, आपण नाही मानणार आता. पण अचानक तो दाह जो मनात असतो तो उभा राहतो. प्रेक्षकांमधला मनात खेळलं जातं नाटक. एक नाटक रंगभूमीवर, एक नाटक मनात. एवढं ताकदीचं माध्यम आणि नाटक हे असं माध्यम मला सापडलं की मला असं वाटतं की थिएटर हे माध्यमच मुळात इज टू टेल द ट्रूथ आहे. आज आपल्या मनात, समाजातनं मनात, मनातनं समाजात घडणारं नातं, जोडला गेलेला एक समाज, एक विचारधारा, हे नाटक हे माध्यमच जिवंत ठेवू शकतं. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. घेऊया थोड्या भितर गोंयभरच्या घडणुकांचो धांवतो नियाळ. पळोवया न्यूज राऊंडअप. शिर्डी वचपाक भायर सरिल्ल्या 160 वारकऱ्यांक मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा निरोप दिलो. सांगोळ्ळेच्या साईबाबाच्या देवळात जाल्ल्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्या बरोबर बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकर हजर आशिल्ले. शिर्डीक वचचे आदीं कांय धर्मीक विधी जाले. चलत वचपी हे वारकरी सुमार 16 दिसांनी म्हटल्यार ह्या म्हयन्याची 24 वेर शिर्डी पावतले. देवळांतल्यान पालखी भायर काडपाचे सुवाळ्यातय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मायकल लोबोन वांटो घेतलो. म्हापशेच्या बोडगेश्वराचे फामाद जात्रेक बिरेस्ताराच्यान सुरवात जाल्या. अंदूचे हे 85वें वर्स. फुडल्या बिरेस्तार मेरेन ती चलतली. थळाव्या बरोबर गोंयभरचे भक्तगण हे मजगती पुजा विधी करतले. आयज ही 85वी जात्रा आसा तेन्ना ह्या आयज प्रत्येक तितकी 85वी जात्रा चालू आसा ही वर्साची. तेन्ना हे दिसान वर्सान वर्स ही मोठ्या प्रमाणे तेजी उदरगत देवाची चालू आसा आनी हेजे देवाचे बोडगेश्वराचे देवाचे भरपूर जय जयकार चालू आहा. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फामाद गायक महेश काळेचो दमदार आवाज गोंयकारांक आयकूंक मेळटलो. शुक्रारा 10 तारखेक मडगांवच्या रवींद्र भवनात तांचें गायन दवरलां. कुटुंब हे मॅनेजमेंट कंपनी ही कार्यावळ घडोवन हाडटली. Mahesh Kale is so much attached to the Goan people and he really wants to do something for Goa, and all the time he's telling like I want to perform everywhere where it is possible in Goa, and he wants to teach the youngsters and new generation with their new thoughts, and even the small, and his aims are totally different. He wants to do some scholarship for the kids who are really in need of music. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फोव. तर मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. हे पळयात, आमच्या सरकाराच्या वेळार लोक सामके कुडकुडटाले, भयानक थंडी पडटाली, लोक रातचे कुडकुडटाले, त्या भायर सकाळचे उठून फातोडेचेर परते फुटताले. पूण आजकाल हे कितें जाल्लां, लोकांक थंडी म्हणटा ती अजिबात खायना. आनी हाचें कारण जर मुख्यमंत्र्याक जर विचारलें तो सांगता, असो हात हालोवन सांगता की कदाचित अशें जावंक शकता म्हणटा आनी तशें जावंक शकता म्हणटा, आनी आपल्याली हाजेर स्टडी चालू आसा म्हणून सांगता. आनी घाण करून उरल्या सगळी. ही थंडी म्हणटा ती बेश्टीच ओगी पडना, ती लोकांच्या हांगा आसपाक जाय. जो मेरेन ती थंडी हांगा ना, नशिबाक ना, तो मेरेन लोक कुडकुडचे नात. हे सरकारान फकत घाण करून उडयल्या. हे कितें काय म्हणल्यार थंडी भरपूर पडटा. गोंयांत थंडेचे दीस बऱ्यापैकी आयिल्ल्या कडेन आसात, पूण हे कितें काय म्हणल्यार वता आनी बॉर्डरीचेर ती थंडी हाडान दवरतात. हांकां फक्त नाचूंक जाय, हांकां फकत भायर दिवपाक कळटा. ती घाण करून उडयल्या.